दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। एसटी आरक्षणाच्या नोटिफिकेशनात 2001चो जनगणनेचो उल्लेख। मुख्यमंत्री सांगता सेन्सस आयुक्त करतलो लोकसंख्येचो अभ्यास। पयलीं नवीन आकडे उपरांत फुडले। सांगे आरक्षित जाल्या उपरांत मंत्री फळदेसायाची कुडचड्यार एंट्री। आरक्षणा उपरांत आपल्या फुडारा विशीं पक्ष वग्गी। सुभाष बेजार काब्राल म्हणटा लोक आपल्याच फाटल्यान। पुरायपणान आरक्षण मेळा मेरेन चळवळ चालूच उरतली। 10 तालुक्यां भितर बसका। उरिल्ली प्रक्रिया 2.5 म्हयने भितर पुराय करता म्हणून खंय सरकाराचें उतर उटा सांगता। मंदार सुर्लकार खून प्रकरणातल्या दोशीच्या मुक्ततेच्या आदेशाक गोंय सरकार दितलें। सुप्रीम कोर्टात आव्हान। हालचाली सुरू। चौथ्या दोशीनय केलो सुटके खातीर अर्ज। सावड्ड्या 70च्या काजरे घाट घसकशाचेर विद्यार्थी बुडपाचे केशींत 6 जाणां आड FIR। 4 शिक्षक 2 टूर ऑपरेटर। स्कुलाचेर कारवाय करची। पालक मिडिया मुखार। मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लिंक रोडावेली टोल फी वाडयली। 10 ऑगस्टा सावन नवी फी लागू। 31 मार्च 2027 मेरेन नवे दर आसतले लागू।